मान्सूनात सरकार दोन्ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, BDO आणि मामलेदारांक घेऊन सगळ्या तालुक्यांनी डिझास्टर मॅनेजमेंट स्किमीखाला पावसानी हुंवार, बुट्टी, वादळा सारकेल्या अरिश्ट व्यवस्थापनाक म्हूण कंट्रोल रूम उबारता। सेक्रेटरिएटाच्या स्टाफाक ह्या कंट्रोल रूमांनी ड्युटीर घाल्यार रेग्युलर ड्युटी वा कंट्रोल रूमाची ड्युटी अशी दिसाक सूट असता। सेक्रेटरिएट सोडून बाकीच्या सरकारी स्टाफाक खंय सेगीत 24 वरां दोन्ही ड्युट्यो करच्यो पडटात। मान्सून जेन्ना गोंयांत सुरू जाता तेन्ना आमचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायत हे थ्रू BDOs आनी थ्रू मामलादार्स कंट्रोल रूम सेटअप करता इन एवरी तालुका आनी ते कंट्रोल रूमान टू कंट्रोल द नॅचरल कॅलॅमिटीज हिंगा लॉस ऑफ लायफ आनी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ही प्रिवेंट करपाक ते कंट्रोल रूम सेटअप करता आनी तातूंत स्टाफ डिप्लॉय करता ते सगळे डिपार्टमेंटांतले करता इन्क्लुडींग सेक्रेटरिएट। म्हणटकूच नायट ड्युटीक पळय जेन्ना स्टाफ आसता तो चड करून 6:30 ती दुसरे दिसा सांजेचे 6 ती दुसरे दिसा सकाळच्या 9:30 इतल्या टायमाची तो शिफ्ट करता। पूण आवटसायड सेक्रेटरिएट पळय स्टाफ आसता तांकां इन्स्ट्रक्शन दिता तांचे डिपार्टमेंट तुम्ही रेग्युलर ड्युटी करा आनी ते उपरांत तुम्ही ते कंट्रोल रूमान ड्युटी करा म्हणून सेक्रेटरिएटान कितें परंपरा चलता की जो कोण नायट ड्युटी करता ताका ते दिसाक ते कामाक येनाका म्हणटा। ते ऑर्डरीचेर स्पेसिफाय केल्ले आसा की तुमी डे ड्युटीक येवपाचें ना, डायरेक्ट नायट ड्युटी करपाची आनी दुसरे दिसा कंपेन्सेटरी ऑफ तुमकां जाय जाल्यार घेवपाची, नाका जाल्यार तुमी विदीन 1 मंथ घेवपाची। आनी जी कंपेन्सेटरी ऑफ आवटसायड सेक्रेटरिएट स्टाफ हा पळय ती लिबरली दिना। ती ते कितें म्हणटा जरी तर ऑफिसाक गरज आसा जाल्यार तुमकां ती दिवची ना म्हणटच पयले सद्याक तो 24 तास काम करता आनी ते उपरांत म्हणटा ते आनीकूय काम कर 9:30 ती दुसरे दीस रेग्युलर ड्युटी कर, हें सारकें न्हू। सरकारी कर्मचाऱ्यांची संघटना उलयता ती पळयल्यार हो कंट्रोल रूमाचो स्टाफ ड्युटी करपाचे परिस्थितीत आणि मनस्थितीतूय असना। सरकाराच्या कंट्रोल रूमाचे यंत्रणेचेच व्यवस्थापन जाग्यार ना, वेळ प्रसंगाक अरिश्ट व्यवस्थापन उरले कडेकूच। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळयेकर।